पवित्रचे करून आमकां आमचे देवा आमच्या स्मरणांतले बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे नामे सतमानता देवा सर्गान पितमीच्या असणाराक आनी जेजू क्रिस्ता थंयच्या एकऱ्यास पुताक आमच्या समिया तो पवित्र आत्म्या गरबी गरबी सांबावलो अकवार मरे थंय जल्मलो पोंच ब्राता काल ताणें कुसुसरे ताका कुसात चडलो तो मेरो आनी ताका निकी फिरो तो मेल्या मध्ये देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यान तो जिवंत जालो सर्गात चडलो सुपविता त्या बापाच्या उज्याक बसला ती तांची व्यानी मेल्ल्यांची मुंचिपी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्या कातरीक पयस सभेक भक्तांचो एकठाण पातक्यांचे बक्षणे कुडीचे जेवणपण सासणाचे जिवीत आमेन. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुझे कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची बदका बघूस कादारले पडून दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवड. नमान मरेगेर पेन भरडे श्रेष्ठपद जे ठायसा उस्तऱ्यां मध्ये सदो आनी सदैचो पूजेचो सगळ्यांती मरे देवाचे माय बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरेगेर पेन भरडे श्रेष्ठपद जे ठायसा उस्तऱ्यां मध्ये सदो आनी सदैचो पूजेचो सगळ्यांती मरे देवाचे माय बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरेगेर पेन भरडे श्रेष्ठपद जे ठायसा उस्तऱ्यां मध्ये सदो आनी सदैचो पूजेचो सगळ्यांती मरे देवाचे बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या सदा सदा काल आमेन. आयच्या दिसांनी आडया 5 मिस्तेर संतोषाचे पयलो मिस्तेर बडिया गाब्रिएल नाकवार मरी खबर दिली आनी द्याचो पूत तुजे कुशीन येतलो म्हणून पवित्र आत्म्याचे गरपेन ती गरबे सारी व्हड संतोष बगलो आकवार मरी. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजे कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे गरपेन भरले श्रेष्ठपद जे ठायसा उस्तऱ्यां मध्ये सदो आनी सदैचो पूजेचो भगयान मरे देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गरपेन भरले श्रेष्ठपद जे ठायसा उस्तऱ्यां मध्ये सदो आनी सदैचो पूजेचो भगयान मरे देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गरपेन भरले श्रेष्ठपद जे ठायसा उस्तऱ्यां मध्ये सदो आनी सदैचो पूजेचो भगयान मरे देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गरपेन भरले श्रेष्ठपद जे ठायसा उस्तऱ्यां मध्ये सदो आनी सदैचो पूजेचो भगयान मरे देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गरपेन भरले श्रेष्ठपद जे ठायसा उस्तऱ्यां मध्ये सदो आनी सदैचो पूजेचो भगयान मरे देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गरपेन भरले श्रेष्ठपद जे ठायसा उस्तऱ्यां मध्ये सदो आनी सदैचो पूजेचो भगयान मरे देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गरपेन भरले श्रेष्ठपद जे ठायसा उस्तऱ्यां मध्ये सदो आनी सदैचो पूजेचो भगयान मरे देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गरपेन भरले श्रेष्ठपद जे ठायसा उस्तऱ्यां मध्ये सदो आनी सदैचो पूजेचो भगयान मरे देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गरपेन भरले श्रेष्ठपद जे ठायसा उस्तऱ्यां मध्ये सदो आनी सदैचो पूजेचो भगयान मरे देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गरपेन भरले श्रेष्ठपद जे ठायसा उस्तऱ्यां मध्ये सदो आनी सदैचो पूजेचो भगयान मरे देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आतां आनी सदा सदा काल आमेन. हे म्हजे जेजू भोगोस आमची पातकां निवार आमकां हेम कोणाच्या उज्यांतली पुर्गात्म्यांक सरकार वळती करूंक चड घरां साचलेल्यांक दुसरो मिस्तेर
आंकवार मरी करपी आसतना 7,000 मावशे भयणीक भेट करून गेरयांचे थंय 3 मेरावले ओडसून तस बगलो आंकवार मरे आमचे बापा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राय समका येवं, तुझी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपाटो गिराय सायज आमकां दी आनी आमी आमचे सुखऱ्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायनेन पडोंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मुलेले सर्वेस पोजताय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदेव आणि सदैचो पूजेसू. भाग्यान ते मरे देवाचे माये आम बापया खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मनेच्या आमेन. नमान मरे कृपेन मुलेले सर्वेस पोजताय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदेव आणि सदैचो पूजेसू. भाग्यान ते मरे देवाचे माये आम बापया खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मनेच्या आमेन. नमान मरे कृपेन मुलेले सर्वेस पोजताय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदेव आणि सदैचो पूजेसू. भाग्यान ते मरे देवाचे माये आम बापया खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मनेच्या आमेन. नमान मरे कृपेन मुलेले सर्वेस पोजताय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदेव आणि सदैचो पूजेसू. भाग्यान ते मरे देवाचे माये आम बापया खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मनेच्या आमेन. नमान मरे कृपेन मुलेले सर्वेस पोजताय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदेव आणि सदैचो पूजेसू. भाग्यान ते मरे देवाचे माये आम बापया खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मनेच्या आमेन. नमान मरे कृपेन मुलेले सर्वेस पोजताय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदेव आणि सदैचो पूजेसू. भाग्यान ते मरे देवाचे माये आम बापया खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मनेच्या आमेन. नमान मरे कृपेन मुलेले सर्वेस पोजताय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदेव आणि सदैचो पूजेसू. भाग्यान ते मरे देवाचे माये आम बापया खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मनेच्या आमेन. नमान मरे कृपेन मुलेले सर्वेस पोजताय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदेव आणि सदैचो पूजेसू. भाग्यान ते मरे देवाचे माये आम बापया खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मनेच्या आमेन. नमान मरे कृपेन मुलेले सर्वेस पोजताय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदेव आणि सदैचो पूजेसू. भाग्यान ते मरे देवाचे माये आम बापया खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मनेच्या आमेन. नमान मरे कृपेन मुलेले सर्वेस पोजताय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदेव आणि सदैचो पूजेसू. भाग्यान ते मरे देवाचे माये आम बापया खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मनेच्या आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आदी सदां काल आमेन. हे म्हजे जेजू बोगस आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतली अदीक करूंक चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो मिस्तेर आंकवार मरी बाळका जेजूक प्रसूत जाली बेल्या शहरान गोरवांच्या गोठान मोनजाती मदें वडसून तस बगलो आंकवार मरी. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय सायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरेले श्रेष्ठो तुजे दायसा उस्त्र्यामध्ये सदो आनी सदैचो जेजू. भगयान मरे देवाचे माये आमच्या बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरेले श्रेष्ठो तुजे दायसा उस्त्र्यामध्ये सदो आनी सदैचो जेजू. भगयान मरे देवाचे माये आमच्या बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरेले श्रेष्ठो तुजे दायसा उस्त्र्यामध्ये सदो आनी सदैचो जेजू. भगयान मरे देवाचे माये आमच्या बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरेले श्रेष्ठो तुजे दायसा उस्त्र्यामध्ये सदो आनी सदैचो जेजू. भगयान मरे देवाचे माये आमच्या बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरेले श्रेष्ठो तुजे दायसा उस्त्र्यामध्ये सदो आनी सदैचो जेजू. भगयान मरे देवाचे माये आमच्या बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरेले श्रेष्ठो तुजे दायसा उस्त्र्यामध्ये सदो आनी सदैचो जेजू. भगयान मरे देवाचे माये आमच्या बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे गिरपेन बरे रे सुरेश पोत चे टाइसा उस्त्र्यामध्ये सदो आणि सदैचा पूजेजो Bagyanti मरे देवाचे माये आमच्या खाती विनती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गिरपेन बरे रे सुरेश पोत चे टाइसा उस्त्र्यामध्ये सदो आणि सदैचा पूजेजो Bagyanti मरे देवाचे माये आमच्या खाती विनती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गिरपेन बरे रे सुरेश पोत चे टाइसा उस्त्र्यामध्ये सदो आणि सदैचा पूजेजो Bagyanti मरे देवाचे माये आमच्या खाती विनती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गिरपेन बरे रे सुरेश पोत चे टाइसा उस्त्र्यामध्ये सदो आणि सदैचा पूजेजो Bagyanti मरे देवाचे माये आमच्या खाती विनती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. हे मजे जेजू बोगस आमची पातकां निवार आमकां एम कोणाच्या उज्यांतली पुरगरात्म्या अदी करून चड गरज आसलेल्यांक चवथो मिस्तेर आंकवार मरीन बाळका चुजक वेलवान भेटयलो देव तेपलान दिलो ताका साशी मावच्या हातान व्हड संतोष भोगलो आंकवार मरी आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राय समका येवं, तुझी कुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पाठवा गिराय सायस आमकां दी आनी आमी आमची सुकऱ्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां तायनेन पडोंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोच आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदैचो पूज येसू. भग्यान ते मरे देवाचे माये आम पापियां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोच आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदैचो पूज येसू. भग्यान ते मरे देवाचे माये आम पापियां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोच आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदैचो पूज येसू. भग्यान ते मरे देवाचे माये आम पापियां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोच आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदैचो पूज येसू. भग्यान ते मरे देवाचे माये आम पापियां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोच आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदैचो पूज येसू. भग्यान ते मरे देवाचे माये आम पापियां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोच आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदैचो पूज येसू. भग्यान ते मरे देवाचे माये आम पापियां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या आमेन. नमान नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोच आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदैचो पूज येसू. भग्यान ते मरे देवाचे माये आम पापियां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोच आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदैचो पूज येसू. भग्यान ते मरे देवाचे माये आम पापियां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोच आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदैचो पूज येसू. भग्यान ते मरे देवाचे माये आम पापियां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोच आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदैचो पूज येसू. भग्यान ते मरे देवाचे माये आम पापियां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या आमेन. महिमा बापा आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आतां आदी सदा सदा काल आमेन. हे माझे जेजू भगवत आमची पातकां निवार आमकां एम कोणाच्या उज्यांतली अती करून चड गरज आसलेल्या. पांचवा मिस्तेर परबेच्या दिसा सांडल्या उपरांत 3 दिसांनी बाळक जेजू मेवलो देव तेपलान व्हड संतोष भोगलो आंकवार मरे. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायसो आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोंक दिनाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार.
नमान मरे कृपेन भरले श्रेष्ठ तुझे ठाईसा उस्त्र्यामध्ये सदो आणि सदैचा पूज्य येजू भगवान मरे देवाचे माये अमबाप्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळेला आमेन. नमान मरे कृपेन भरले श्रेष्ठ तुझे ठाईसा उस्त्र्यामध्ये सदो आणि सदैचा पूज्य येजू भगवान मरे देवाचे माये अमबाप्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळेला आमेन. नमान मरे कृपेन भरले श्रेष्ठ तुझे ठाईसा उस्त्र्यामध्ये सदो आणि सदैचा पूज्य येजू भगवान मरे देवाचे माये अमबाप्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळेला आमेन. नमान मरे कृपेन भरले श्रेष्ठ तुझे ठाईसा उस्त्र्यामध्ये सदो आणि सदैचा पूज्य येजू भगवान मरे देवाचे माये अमबाप्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळेला आमेन. नमान मरे कृपेन भरले श्रेष्ठ तुझे ठाईसा उस्त्र्यामध्ये सदो आणि सदैचा पूज्य येजू भगवान मरे देवाचे माये अमबाप्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळेला आमेन. नमान मरे कृपेन भरले श्रेष्ठ तुझे ठाईसा उस्त्र्यामध्ये सदो आणि सदैचा पूज्य येजू भगवान मरे देवाचे माये अमबाप्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळेला आमेन. नमान मरे कृपेन भरले श्रेष्ठ तुझे ठाईसा उस्त्र्यामध्ये सदो आणि सदैचा पूज्य येजू भगवान मरे देवाचे माये अमबाप्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळेला आमेन. नमान मरे कृपेन भरले श्रेष्ठ तुझे ठाईसा उस्त्र्यामध्ये सदो आणि सदैचा पूज्य येजू भगवान मरे देवाचे माये अमबाप्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळेला आमेन. नमान मरे कृपेन भरले श्रेष्ठ तुझे ठाईसा उस्त्र्यामध्ये सदो आणि सदैचा पूज्य येजू भगवान मरे देवाचे माये अमबाप्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळेला आमेन. नमान मरे कृपेन भरले श्रेष्ठ तुझे ठाईसा उस्त्र्यामध्ये सदो आणि सदैचा पूज्य येजू भगवान मरे देवाचे माये अमबाप्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळेला आमेन. महिमा बापा गाणी पुता गाणी पोवी तत्म्या आधी आता आणि सदा सदा काल आमेन. हे मज्जेचेचो बगस आमची पातका निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतली अधिक करूंक चड गरज असलेल्या नमान राणी एका कुदीचे माये तुझगे आमचे जिवीत अमृत आनी बरवासो आमी पदेशी हेवेची बाळका तुका ओलो मागता ह्या दुखाच्या कोणान अस्का सुस्का सोडून उडवण करून माई तुका प्रार्थता आमचे देवाच्या रातीनी तुझी काकुदीची नदर घाल तूत कंदवाडे आनी दुरो बांकवार मरे ह्या पद्देसा उपरांत तुजो पूज्य येसू आमकां दाखय भाग्यान देवाचे माये आमचे खातीर माग जेजून बसाना ते आमकां पावसाच्या आमेन. नमान मरे कृपेन भरले श्रेष्ठ तुझे ठाईसा उस्त्र्यामध्ये सदो आणि सदैचा पूज्य येजू भगवान मरे देवाचे माये अमबाप्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळेला आमेन. नमान मरे कृपेन भरले श्रेष्ठ तुझे ठाईसा उस्त्र्यामध्ये सदो आणि सदैचा पूज्य येजू भगवान मरे देवाचे माये अमबाप्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळेला आमेन. नमान मरे कृपेन भरले श्रेष्ठ तुझे ठाईसा उस्त्र्यामध्ये सदो आणि सदैचा पूज्य येजू भगवान मरे देवाचे माये अमबाप्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळेला आमेन. आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझे कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायसाय आमकां दी आणि आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आणि आमकां ताळलेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरले श्रेष्ठ तुझे ठाईसा उस्त्र्यामध्ये सदो आणि सदैचा पूज्य येजू भगवान मरे देवाचे माये अमबाप्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळेला आमेन. महिमा बापा गाणी पुता गाणी पोवी तत्म्या आदी आता आणि सदा सर्वदा आमेन.
सुरवातीक सगळीं उबी रावया आनी गायन करुया पवित आमची सभा गायनाचो अंक A23. पवित आमची सभा ओची देवा मुदी देवा रोगदान केली एकूच मोगा आमी आमची मना संतोषता आमची काळजां मुरगळटा आमची तोंडां उल्हासता सोय 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 सोर्बेस बरा आमची मना संतोषता आमची काळजां मुरगळटा आमची तोंडां उल्हासता सोय 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 सोर्बेस बरा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाचे आणि आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे असो. तुमचे सभे आसूं. आयज नोवेनाचो दुसरो दीस. इश्टानो, आयच्या नोवेनाचो विशय तरणाट्यानो तुमी म्हजे गवाय. जेजू स्वर्गार वेचे आदीं आपल्या शिसांक ही आज्ञा दिली, आख्ख्या संवसाराक वचात आनी म्हजे गवाय जायात. बावतिजमा वरवीं हीच आज्ञा देवान दर एका क्रिस्ती भावार्थ्यांक दिल्या. जेजूची पाटलावदारां कशीं वेता थंय जेजूक गवाय दिवंक आनी सगळ्या संवसाराक जेजूची बरी खबर परगटूंक आमकां जबाबदारी दिल्या. अदीक करून तरणे पिरायेर जेन्ना कुडींत गोठाय आनी काळजाची उर्बा आसता तेन्ना जेजूक नेटान गवाय दिवंक क्रिस्माच्या संस्कारांतल्यान आमकां पाठयल्यान. आपले तरणे पिरायेर जेजूचे आपोवणें स्विकारून जायतीं तरणाटीं जेजूचे ओकोण गवाय जावंक पावलीं. जावं तो सांव फ्रांसीस शावेर, बागियोंत सुजेवाज, कलकत्ताची बागियोंत तेरेजा आदी. तर आमच्या तरणाट्यांनी जेजूक आपल्या जिविताचो माज करून ताचे उर्बेवंत गवाय जावंक तांकां आनी आमकां बापाची कृपा हे मिसाचे भेटेन मागुया. आणि पवित्र भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावं. देवा मुखार आमी सगळीं किरकोळ पातकी म्हूण ओळखून घेवया. सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळ्यांक विचारून सांगता. मनाची दोन तोंडां विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सुद्दां साकवार मरी सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदा देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Krista
प्रार्थुया आजची मनोबल करता तेमा समुदायांतल्या तेमा वाड्यांतल्या दोनूय समुदायां खातीर आमी गिरेतपणी मागता. अविल्यूनो आमचो भाव संपला ताचे बासूत सांगता ताका सस्त सुखांत वांटो मेळूंक वेटेन तांचे बासूत आमी मागता. सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा पास्काच्या गुटाचो फूल आमचे जिणेंत दिसान दीस वाडूं दी. पवित्र स्नाना वरवीं आमकां नव्या जिवान भरून तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय. तुजे कृपेच्या आदारान सुबापणीन ह्या नव्या जिविताचीं फळां दिवंक आनी भाशेन स्वर्गीच्या संतोशाक पावूंक आमकां फावो कर. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळीं पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रात चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेरेमियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पराचें उतर मोच्या कांदार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मुचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें सर्वेस्परा पळय हांव उलोवंक नकलो. हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटा ताचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलें तांकां सांग. तांकां भिवू नाका कित्याक तुजी राखण करूंक तुजें सवें हांव आसां. उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें पळय म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. देवाचें उतरें. आमचो जबाब असो जातलो सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. म्हणुया सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. नवें गीत रचून गायात परमेश्वराक वाखाणात. शेकान शेक प्रितिमे वयर देवाक सोगीता गायात. जबाब सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. परमेश्वराच्या मानांक गितां गायना घोडात. वयर काडात नांव देवाचें परगोटात तारण ताचें. जबाब सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मदें गाजोयात. सगल्या पोरसांक कळयात ताची कौतीक विस्मिता. जबाब सगल्या ताची कौतीक विस्मिता. पोरसा पोरसानो आयकात देवाक नमस्कार करात. परमेश्वराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. जबाब सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रानू गाजोन गायात. ताणें थीर केला संवसार नितीची ताची रासवड. जबाब पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता.
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. नाय म्हणलेल्या एका नोगरांत जेजू वेतालो आनी ताचे बरोबर आसले ताचे शिस आनी खूब लोक. नोगराच्या दारवट्या लागीं पावतना एका मेल्ल्याक पुरूंक व्हरताले. तो आपले आवयचो एकलोच पूत आनी ती एक विधवा. तिचे बरोबर नोगरांतलो खूब लोक आसलो. तिका पळयतच तिचे चुरचुरे करून जेजून तिका म्हणलें, रडूं नाका. आनी फुडें येवन तिर्देक हात लायलो. तिर्दी व्हरपी थांबले आनी ताणें म्हटलें, तरणाट्या, हांव तुका सांगता, उठ. आनी मेलोलो तो बसलो आनी उलोवंक लागलो. आनी ताणें ताका आवयचे आदीन केलो. सगल्यांक भिरांत लागली आनी देवाची तुस्त करून ती म्हणटाली, एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजलो आनी देव आपले परजेक मेळूंक आयलो. आनी ही ताची खबर आख्खे जुदेया सरभोंवती गांवभर गाजली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. तरणाट्यानो, तुमी जेजूचे गोवाय. हो आयचो मिलाक सायबिणीच्या दुसऱ्या नोवेनाचो विशय. आनी हो आयचो हांव म्हाजो नियाळ तरणाट्यांचेर आदारून करता. पूण तरणाट्यांकूच न्हय, जीं 15 ते 30 वर्सांचीं जीं लग्न जावंक ना तांकांच हो नियाळ न्हय, पूण भुरग्यांकूय जीं वाडोवन एक दीस तरणाटीं जातलीं. तशेंच ही तरणाटी पिराय उतरून जी मोतली पिरायेर वो जाणटीं आसात तांकांय, कित्याक कुडींत आनी पिरायेन ही तरणाटी पिराय तुमी ताणल्या जायत. पूण फिर भी दिल तो बच्चा है जी, जायत्यांची उर्बा आनी आत्मो आजुनी तरणाटोच आसा. ताकाच लागून ह्या आयच्या विशयाचेर आनी देवाच्या उतराचेर सगळीं सांगातां एक ल्हानसो नियाळ करुया. काल्लो आकोतीस हो 1991 वर्सा 1991 वर्सा लंडन शारांत एका गिरेस्त इटालियन फामिलीन जल्मलो. ताची फामील तशी धनवंत नासलोली. सांगतात ते प्रमाणे ताजी आवय हूंय फकत 3 पावटी काल्लो जल्माच्या आदीं देव मंदिरांत गेलोली. बावतिस्मा दिसा, क्रिस्म संस्काराक आनी लग्ना दिसाक. पूण हो देवाचो मोग काल्लोच्या जिवितांत ताजो सांबाळ करतली एके पोलीश अस्तोरेन ताच्या जिवितांत घालो. ताणें 7 वर्सांचे पिरायेर जेजूक पयलेच फावट आपल्या जिवितांत आपणायलो. आनी त्या उपरांत दिसा दिसपोटी मिसांत हाजीर जावन कोमयां शेवून तशेंच पवित्र संस्कारा मुखार वेल सारून देवाच्या मोगान तो वाडत गेलो. आपणाक फावो जाल्लो देवाचो मोग ताणें आपल्याकूच दवरूंक ना, पूण पयलो हो देवाच्या मोगान ताणें आपले आवयक कवितेर केली. दुसरे सुवातेर ताणें हो आपल्याक फावो जाल्लो देवाचो मोग आपल्या इश्टां थंय शिपडायलो. ताचे इश्ट, तांचे इश्टाचे कुटूंब जे कठीण परिस्थितीन वो वादोळांक सांपडलेले त्या इश्टांक तो आदार दितालो. तशेंच शाळेंत जे अपंगूळ आमी म्हणटा डिफरंटली एबल स्टुडंट्स आसात तांच्या आदाराक तो वेतालो. कोणी गरीब, दुर्बळ, घर नासलेलो, खावंक जेवंक नासलेलो ताका मेळ्ळी जाल्यार आपल्या घोडटा ते परी तांकां आदार दिवंक तो मुखार सरतालो. हे परी दोळ्याचे कन्या वरवीं तो जेजू गोवाय दिता. आयज काल आमचीं भुरगीं तरणाटीं कंप्युटर, लॅपटॉप, सेलफोन्स, इंटरनेट हाचो जायतो वापर करतात. तशेंच आमचे सोशल सायट्स आसात, फेसबूक, इंस्टाग्राम, वॉट्सॅप आनी आदी. तेंपा प्रमाणे माथ्याक करपणें, तेंपा प्रमाणे आमी बदलूंक जाय. पूण हो कसलो उपेग करतात काय ती? काल्लोचे फ्रेंड ताका कंप्युटर गीक म्हणटाले. म्हटल्यार कंप्युटर, इंटरनेट प्रोग्रामींग, प्ले स्टेशन खेळूंक तो खूब हुशार आसलो. आमी एक म्हणूंक जाता तो एक्सपर्ट आसलो.
आनी हो ताका फावो जाल्लो गूण मिडिया यूज करपाचो तो जेजूक गोवाय दिवंक वापरता. ताणें एक वेबसायट सुरू केली जंय संवसारभर कोमयावाचे बाबतींत जाल्ल्यो मिलाग्री ताणें एकठांय करून हे वेबसायटीर घाल्यो. तशेंच आंकवार मरेचें दिसणें जे संवसारभर जाल्ल्यो आसल्या शेंकड्याभर त्यो ताणें पुंजावंक सुरू केल्लें. अशे तरेन मिडियाचो वापर करून जेजूक गोवाय दिवंक तो वावुरलो. पूण 15 वर्सांचे पिरायेर 2006 वर्सा ल्युकेमिया ही दुयेंस जावन ऑक्टोबराचे 12 तो हो संवसार अंतरलो. 15 वर्सांचें जिवीत, ल्हान जिवीत जेलो, पूण आपणाक जे गूण आसलोले ते ताणें क्रिस्ताक परगटूंक, क्रिस्ताच्या मोगान वाडूंक आनी क्रिस्ताक दुसऱ्यांक दिवंक ताणें तो जियेलो. आनी ह्याकाच लागून गेल्ल्या वर्साक 2020 वर्सा ऑक्टोबराचे 10 पापसाहेब फ्रांसिसान कार्लो आकोतीस हाका भोक्तिवंत म्हूण परगट केला आनी ताका तरणाट्यांचो आनी कंप्युटर प्रोग्रामींग कोत्तात हाचो आस्कारी म्हूण नेमला. आमी आयकल्ल्या देवाचें उतर आमकां देवाचो गोवाय जावंक आनी कोण परी देवाचो गोवाय आमी जावंक जाता हें आमकां सिद्ध कोत्ता. आमी पयल्या वाचपाचेर एक ल्हानशी नदर मारुया. देव जेरेमियासाक आपलो प्रवादी जावंक आपलो संदेश परगटूंक आपयता. पूण जेरेमियास पयलो भियेता. पूण जेन्ना तो होय म्हणटा तेन्ना तो देवाचो ओकोण परगटणार तो जावंक पावता. आनी आमी ताजी जीण कथा वाचली जाल्यार पवित्र पुस्तकांत ताणें कठीण परिस्थितीन आपले पोरचेक जे आपल्याच लोकांक ताणें देवाचो गोवाय तो जावंक वावुरलो. शुभ वर्तमानान जेजू नायन गांवचे एके विधवेच्या पुताक जिवंत कोत्ता. तो ते विधवेचो एकलोच पूत आसलो आनी तरणाटी पिराये तो सोंपलोलो. हे तरणाट्याचें मरण आमी आमकांच लावन घेवया. जेन्ना ह्या संवसारान आमची तरणाटी वो हेर भाव भयणां जेन्ना आपल्या संवसारान जिवची इत्सा सोडून दितात, जेन्ना हुरबेन आनी उदारपणान जियेनात, जेन्ना वायट व्यसनांक ती जिवीत लोबदतात, तेन्ना आमी जिवंत आसुनूय मेलेल्या परी आमी जियेतात. आनी जेन्ना आमी जिवंत आसतना मेलेल्या परी जियेता तितले फावटी जेजू आमचे मुखार येता आनी ते तरणाट्याक म्हणलोल्या परी आमकां म्हणटा, तरणाट्या हांव तुका सांगता उठ. आमी जेन्ना जिवंत आसतना मेलेल्या परी जागतात तेन्ना जेजू आमकां जिवंत करूंक आपूण पयलें पावल मारता. आनी हें ताचें पावल आमी 3 तरेन पळोवंक जाता. पयले सुवातेर जेजू पळयता. जेजू बेश्टी धांवती नदर मारिना पूण बारीकसाणेन पळयता. स्क्रोल डावन कोत्तात वो बेश्टी धांवती नदर मारून पळयता ते भाशेन आमी कांय पळयता. एक ल्हानशें उदाहरण घेवया. रस्त्यार अपघात जालो जाल्यार आमी सेलफोन काडून फोटो व्हिडियो शूट कोत्तात वो त्या अपघात जालोल्याचें दूख ओळखून ताका आदार दिवंक आमी मुखार सरता काय. दुसरे सुवातेर जेजू चुरचुरता. ते विधवेचें दूख जेजू आपलें दूख करून घेता आनी हाकाच लागून जेजू मिलाप करूंक मुखार सरता. आमी ह्या संवसारान जेन्ना दुसरो तळमळटा, दुसरो कोश्टान आसा, तांच्या दुसऱ्यांच्या कोश्टांक आमी सेन्सिटीव जावंक अदीक गरजेचें. आयज काल आमची तरणाटी तशें जायतीं भाव भयणां समाजीक प्रश्नांक तशें पर्यावरणाच्या प्रश्नांक आपलो ताळो उबारतात, चळवळीन भाग घेतात. ह्या वरवीं ती दुसऱ्या जो कोश्टान त्रासान आसा ताका ती ओगेपणान म्हणटात, हांव तुमच्या सांगाता आसा, हे अडचणीन तूं एकलो ना. असल्या तरणाट्यांक, असल्या भाव भयणांक आमची शाबासकी. आनी तिसरी सुवातेर जेजू मुखार सरून ताणें हात लायलो. जेजूचो हात लावप म्हटल्यार जिवीत दिवप. जेजूचो हात लावप म्हणल्यार मोग आनी दोयाळायेचो. आमच्या तरणाट्यांनी संवसारांतले गंभीर परिस्थितीक आपलो हात लावन समाजांत आनी संवसारांत बरेंपण दिवंक जाता. पूण हें समाजान बरेंपण दितलो जाल्यार ताणें पयलोच आपल्या जिवितान देवाचो मोग अणभवूंक जाय. आनी जेन्ना आपल्या जिवितान देवाचो मोग आहा तेन्ना ती हो मोग दुसऱ्यांक दिवंक पावतली आनी क्रिस्ताची गोवाय ती जावंक पावतली. मोगाल भावा भयणांनो,
आमच्या तरणाट्याच्या जिवितांत जायतो हावेस, जायती इत्सा, जायती उर्बा आसता ती आमी चिड्डून दामून दवरूंक फावना, पूण चोडूंक वाडोवंक आनी फुलोवंक ती दिवंक जाय. आनी हें करूंक हांव फकत 3 क्लिक बटन तुमकां दितो, तुमचे मुखार दवरता. पयलो क्लिक बटन जावन हा सर्च गॉड, देवाक सोदात. आमी तरणाटी तशें आमी जिवितांत जायतें कितें सोदता, मेवल्यार खोशी आनी आनंदान जियेता, पूण मेलो ना जाल्यार निराशीपणान आमचे दीस सारता. काल्लो आकोतिसान आपल्या काळजान जेजूक शेवून दिसपट्टी मिसान तशेंच पवित्र संस्कारा मुखार ताणें जेजूक सोदलो. काल्लो आकोतीस अशें उद्गारलो, फायंड गॉड एंड यू वील फायंड मिनींग फॉर युअर लायफ. देवाक सोद आनी तुज्या जिविताक अर्थ मेळटलो. आनी हेंच कितें पवित्र पुस्तकूय आमकां सांगता. मातयेवाच्या शिव वर्तमानांत 16व्या आवेस्वरान 26वी वळीन मनशा सगलो संवसार तूं जोडीत, पूण आपलो आत्मो इबाडीत जाल्यार कसलो आदां. हाकाच लागून एकाच खऱ्या देवाक आमच्या जिवितांत सोदूंक आमी प्रयत्न करुया. दुसरो क्लिक बटन जो हांव तुमचे मुखार दवरूंक सोदता तो जावन आहा लायक ऑर लव गॉड. देवाच्या मोगान पडात. गॉड्स लव इज वंडरफूल. देव आमचो ताव नाशिल्लो देवाचो मोग उत्तम उंचलो, आनी हो देवाचो मोग आमी मोगानूच फारीक करूंक जाता. आनी तिसरो बटन जो तुमकां हांव क्लिक करूंक मागतलो तो जावन आहा शेअर द लव ऑफ गॉड. देवाचो मोग शिंपडायात. काल्लो आकोतिसान आपले दोयाळ कन्येन आनी सोशल मिडिया वरवीं वा इंटरनेटा वरवीं हो देवाचो मोग जोण एकल्याक ताणें शिंपडायलो. आयज जेन्ना आमी मिलाक सायबिणीच्या दुसऱ्या नोवेनान आसा, आंकवार मारियाय आमकां देवाचो मोग शिंपडावंक एक नमुनो. तोन्नी पिराये देवान तिका आपल्या पुताची आवय जावंक विचून काडली, आनी तिका फावो जाल्लोली कृपा देवाचो मोग तिणें आपणाकूच दवरूंक ना, पूण आपले मावशे भयणीक एलिझाबेथीक काना गांवांत लोगणा वस्त्र्यांत तशेंच आपल्या शिसा सांगाता तिणें हो शिंपडायलो. आमकांय जो आमी सर्च आनी लायक करून आमकां फावो जाल्लो देवाचो मोग आमी आमच्या कुटुंबांत, शेजाऱ्याक, समाजांत, आमच्या वावरां आनी शिकपाच्या जाग्यार आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाता. आनी हो आमी आमच्या उतरां वरवीं, कोरन्या वरवीं आनी सोशल मिडिया वरवीं दुसऱ्यांक शेअर करूंक जाता. एक ल्हानसो देवाची वोळ, देवाची वोळ ओ एक कोट आमी आमचो पोस्ट स्टेटस ओ एक ल्हान मॅसेज दिवन अपडेट केलो जाल्यार ते आमी क्रिस्ताक आमी गोवाय दिवंक पावतल्या. आयज जेन्ना पवित्र सभा बागयोन जुजे वावराडी हाचो उगडास कोत्ता, तोय आमकां एक नमुनो देवाचो मोग शिंपडाव. देवाच्या उतराक तो विस्वाशीपणान जियेलो. आपल्या साद्या आनी ओगेपणान केल्ल्या वावरा वरवीं ताणें बागयोंतपणाचो मान जोडलो. आमी आमच्या दोयाल कन्या वरवीं ओगेपणान केल्ल्या वावरा वरवीं आमी देवाचो मोग दुसऱ्यांक ताणें शिंपडावंक जाता वो क्रिस्ताचे आमी गोवाय जावंक जाता. आनी हेंच कितें मातेवाच्या शिव वर्तमानान 25व्या आवेस्वरान 40वी वोळ आमकां सांगता, जें तुवें ल्हानांतल्या ल्हानांक केलें तें तुमी म्हाकाच केलें. तो तरणाट्यानो देवाचो मोग सर्च, लायक आनी शेअर करूंक बरो वेळ म्हणटा तो आयजूच आनी आतांच. तुमच्यान आसलोले उर्बा, इत्सा आनी गूण दुसऱ्यां पासत, समाजा पासत, फिरगोचे पासत वावरूंक तुमी तुमचे प्रयत्न करात. आनी हे तुमी तुमच्या उतरां, कोरन्या आनी जे तुमी सोशल मिडिया यूज करता हातूंतल्यान तुमी क्रिस्ताक परगोटूंक जातल्यात. आनी ह्या वरवीं आमी क्रिस्ताचे गोवाय जावंक पावतले. अशें आमी आमचे तरणाटे ओकोण जेजूचे गोवाय जावं आनी आमी क्रिस्ताच्या मोगाचे गोवाय जावं ह्या मिसाचे भेटेंत आमकां दर एकल्याक कृपा मागुया.
सगळे आमी उबे रावया. आनी वेळार आमकां सोणेकल्याक त्याच देवाचो आदार फावो जावंक आमच्यो गरजो आमच्या काळ समानाचे आवडे ताचे मुखार आमी दवरुया. पवी सभेच्या फुडाऱ्यांनी तरणाट्याचें खुशालपण वळखून घेवंक तांकां आपलो वेल आनी सांगला मारूंक तांकां स्फूर्ती दिवंक बापाची जानवायेन तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपल्यो येवजण्यो मानून हाडटना तरणाट्याच्या बऱ्याक आनी फायद्याक पडटल्यो उपाय रचून हाडूंक तांची सोरांगवणी उदरगोट मनान दवरूंक उदरगोटीची पावलां मारूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आमी क्रिस्ती भावा भयणींनी आपल्या जिविताची देखींतल्यान जेजून दिल्ली कार्यां समजून घेवंक आनी जेजूचे खरे गोवाय कशी जिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. ओ शिक्षीक आनी बेकार आसलोले तरणाट्यांनी आपले निराशेपणान वायट पावलां मारिना जावं पूण जेजूचेर पातयेवन जिवंक तशेंच वायट सोयांचे गुलाम जाल्ल्या तरणाट्यांनी नव्या जिविताची पावलां मारूंक तांकां बापाचो गोठाय मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. बोधार बापा आमचे करीत मागणी वेळार तुज्या मुखार आमी दवरल्यान तुज्या उदारपणान ही आमची मागणी तूं आयक. त्याच क्रिस्ता आमच्या सगळ्यां वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन करुया. रुपें भांगार मागिनाय गायनाचो अंक C30. Bagar magina ako sa tu saiba amchi casa tu casa oshin mo pundita tuka amchi casa ubata tuja moga kaureta amchi casa ubata tuja moga kaureta. म्हज्या भयणी बाबांनी आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव.
सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र खोर तुका आमी आतां भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदां समोर पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो ओ कायदोनी दिचोर आमच्या सोनेकल्याच्या फायद्याचो पूण अदीक करून हे उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दोबाच्यान आमी करची कित्याक जेजू जाली आमच्या पासकांची बोली ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो पातकाचो लांब युग सोंपलो इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सोपुनायक पावलो देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बाबा खरोच पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण संसुकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी पियेयात ही म्हज्या रगताची खास नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत पातकाचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा ताचो गोठ परगोठुया. Gesù nofia yetolo Gesù melo Gesù জীবন সারা Gesù nofia yetolo बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उदगास करता आनी जिविताचो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कुडान रोगो चेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडगास कर फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलिप आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय सर्वेस्परा तुज्या चाकरा विघ्नाची काकूत खोड ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपूण वेरोय जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर थमेलो तसोच ताचे बरोबर पुनर्जीवन सा पुनर्जीवनपणाचो बरबस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकूत खोड तांकां तुजे इश्टा गुडीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरसुडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या सगल्या भाव भयणाची आनी आयच्या दिसाक तेंबा समुदायांतल्या सगल्या भाव भयणाचेर चौकिरीत आशिर्वाद घाल म्हूण मागता आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती भगवंत जुजे तुज्या पोती भगवंत जुजे वाज भगवंत फ्रांसीस शावेर पदवाचो भगवंत हांतून भगवंत दोन दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगात हा तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगात हा त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्व पदवेदार बापाक सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमच्या सर्वंडरान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान दवरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थून धीर घेवन आमी म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राय आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटलो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेत पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांचो वस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या न्याक आमी बरभाशेन अंतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुडय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबात ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी रासवत चरयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक माये मोगान शांती वांटुया देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शिडीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां आपयल्यांत आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजांत शिवंक वेताना आमी गायन करुया ओतम्या म्हज्या गायन कोर गायनाचो अंक D34 Kushal kain ulaso
Jesu, Deus caro, amor moço pran salo. Ailo Jesu, Deus caro, amor moço pran salo. म्हज्या जेजू, बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. ताणें आपल्या उडगासाक हें संस्कारलेलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फरमायलें. ह्या पासना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडूं म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. डायरी आमच्यो आयिल्ल्यो आसात, तांकां बर्थडे एनिवर्सरी बी सांगूंक जाय आनी येवन बरोवची. देव बरें करूं म्हणटा बाब जोर आनी बाय प्लातिल्दा हांकां, जाणी फाटलो सगलो आमचो वाठार आमकां नितळ करून दिलो. तशेंच वयर झाडू मारून नोळे लेगून सारके करून घातले. तशेंच दिनवास बाब झेवियर आनी बाब मिनो हांकां, जाणी आमच्या आंब्याचीं फळां काडूंक आमकां आदार दिलो. फाल्यां सकाळीं 7 मीस ना, लायव्ह स्ट्रिमींग सांजेचें 9 जातलें. 5:45 वाजता तेस आनी उपरांत 6 वाजता मीस. मायाचो म्हयनो सुरू जाला. हो म्हयनो तेसाक भेटयलेलो म्हयनो. बिस्प सायबान आमकां कितें तुलो केला, आमी तेच मागणें आमच्या घरांत आख्खी फामील एकठांय जावन करूंक आनी उदीक करून ह्या आयिल्ले कोरोना पेस्त पिडी निवारूंक खोतखतायेन आमी मागूंक. सायबिणीक व्हिडिओ घालून आमी ह्या म्हयन्यान ही आमचे मागणें कुटुंबाचें एकवटीत मोगाचें जावं दी. एक मागता बाबयनानो, कोरोना पिडा ही वाडत आसा आनी आमचे सिट्युएशन डिमांड्स दॅट वी टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन्स. ह्या खातीर आतां फाल्यां थावन आमी मिसाची जी मांडावळ करची आसा ती आमी बंद करता. दर एक समुदाय पासत आमी मागतल्या. मिसांत मीस लायव्ह स्ट्रिमींग जातली. मिसांत फकत यादनीक देखून लायव्ह स्ट्रीम करतात ते आनी खोयर वाजोवपी आनी 2 तेच वांगडी सदांच भाग घेतले. मागता आनी सजमून घेवचें. हेर सगल्यांनी हे यूट्यूबार पळोवचें. फाल्यां थान ही मांडावळ जी करची आसा मुणगे वाचपाची आनीक उतरां सुरवातेची उतरां बाताची मागणी ही मांडावळ आमी बंद करता. मिसांत फकत यादनीक देखून लायव्ह स्ट्रीम करतात ते
कोयर वाजपी आनी 2 तेच वांगडी सदांच भाग घेतले. हेरांनी तुमी युट्यूबाचेर हे 2 दिसा नोवेना पळोवन भाग घेवचो. Kindly bear with us. The situation demands does मानून घेवचे आनी हे तुमी जे म्हूण मागता. आशिर्वाद घेवंक उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बडो उपकार. Milagros साहेबिनी आमचे पासत विनंती कर. क्रिस्ताचे पासवणे आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. देव आमच्या सर्गीच्या बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त आमच्या सगळ्यांच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें संवसाराक संतोष दिलोय. आंकवार मारी तिचे माये उदेशी सासनाच्या जिविताचो संतोष आमकां मेळो कर. आमच्या सगळ्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे थंय. शेवटाक आमी गायन करुया. मारी सदांच आदार तुजो. गायनाचो अंक T29. सदांच आदार तुजो. जावशे